मोगाळ भावनो आनी भयणीनो परत ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या सोम्याचें आराधन करच्याक ताच्या मोगांत सदांच रावोंक ताची स्तुती करूंक आनी आमकां ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताचो उपकार पावडूंक ताचे तावन आमचें जिवीत प्रेरीत जावन एक नवी मनशां जावन परत आमच्या कुटुंबाक फाटीं येच्या खातीर हांगासर व्हडा मोगान बरवशान आमी आयल्या तर आमी करसूंचो वो थोडो वेळ सोम्या सांगता संपूर्ण मोनान संपूर्ण काळजान संपूर्ण सक्तेन करसूंक आमी प्रयत्न करया कित्याक सोमी आमच्या सांगत आसा ताचें काळीज आमच्या मोगाक सदांच उक्तें आसा पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या ह्या म्हयन्यांत आमी आसा हो म्हयनो देवान एक देणें कशें आमकां दिलां तर त्याच सोम्याच्या काळजांतय आमी विश्वासी रावच्याक त्या काळजांत आसचें तें बरेंपण आमी ताचो अनुभव करच्याक त्या काळजांत उमाळची ह्यो पवित्रायेच्यो जरी आमच्या जिणेंत ताचो अनुभव आमी करच्याक प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळार मागया तर थोडी मिनटां भर सोम्यान आमच्या जिवितांत ताच्या काळजा मुखांतर केल्ल्या सर बरेपणा खातीर मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया सोम्याची स्तुती आमी करया म्हज्या उपरांत सांगा हर गां जेजू 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 होगलाप जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू स्तुति जेजू स्तुती जेजू स्तुति जेजू स्तुती जेजू स्तुति जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू
Giêsu, Mahima Giêsu, Mahima Giêsu, Mahima Giêsu, Mahima Giêsu, Mahima Giêsu, Mahima Giêsu, Pranam Giêsu, Pranam Giêsu, Pranam Giêsu, Pranam Giêsu, Pranam Giêsu, Pranam Giêsu, Naman Giêsu, Naman Giêsu, Naman Giêsu, Naman Giêsu, Naman Giêsu, Naman Giêsu, Jai Jai 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 Giêsu. Jai Jai Giêsu. Đại cần bố sát मोगा चनो सोमियाची स्तुती करचे आमचे अरियेकल्याचे बाग ते बाग आज अरियेकल्याक आमकां फावो जाला तर आमच्या सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान संपूर्ण रितीन सोमियाची स्तुती आमी करया गावून गीत हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया आणि देवा बाबा हरसून गावया जिजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया आणि देवा बाबा हरसून गावया जिजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया Hırsun
कश्टांतल्यानय तें उक्तें आसा, निर्गातिकांतय तें उक्तें आसा, गरजेवंतांतय तें उक्तें आसा. त्याच पवित्र काळजाक आमी प्रत्येक जावन मान करतना तेंच पवित्र काळीज जेजूचें ह्या संवसारांत हर एकल्यातय तें गेलें. ताच्या परगट चिणये वेळार सगळ्यांक तो बरें करीत गेलो. ताचे थंय आयिल्ले कोणूच रिती आतांनी फाटीं गेल्ले नात. असलो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोमयाच्या पवित्र काळजांत हांव आमकां मेळचो तसलो. आनी आज ह्या सोमयाच्या पवित्र काळजाक सोमयाकच आमी आराधन करता आसतना म्हजें आनी तुमचें जिवीत काळजाचें जावंक जाय. काळीज आमकां मोगाचें देखून आमी हर एक दीस सोमयान आमकां दिल्ल्या ह्या मासा रक्ताच्या काळजा खातीर सदांच ताका अर्गां दी जाय. जर आमचें काळीज रावलें जाल्यार आमचें जिवीत संपलें म्हूण जालें. देखून आमचें काळीज देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या काळजांत हांव जावचें तें बरेंपण आमच्या जिणयेंत चड गरजेचें. देखून आज परत त्याच काळजाक आमी मान करता आसतना तेंच पवित्र काळीज आमची दारूण जाल्लीं काळजां मोवाळोवन दी. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची काळजां हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करचीं काळजां जावं दीत. हेरांच्या कुमकेक येचीं तीं आमची काळजां जावं दीत. देखून परत त्या काळजाक आमी नामान करन गावया गीत काळजा ये जेजूच्या. Uzoneja
देव काळजा काळजा आपोट मोगा दुबळ्या सुके सासऱ्या कुर्बा तुझी पाठ सर्वा सुखात पावो कुर्बा तुझी पाठ सर्गा सुखात पावो वणिता वणिता येशूच्या देव काळजा वणिता वणिता येशूच्या देव काळजा. थोडी मिनटां मौन रावून जेजूच्या पवित्र काळजांत तावन पयस आमी पावल्ल्या खातीर आमची काळजां सोमयाच्या काळजा सारकीं करिनासतना आमी जियेल्ल्या खातीर सोमया तावन आमी पाश्चात्ताप पावया. आमची जबाब जावं दी सोमया आमकां मोक्षी वायट आदारल्या खातीर बरें सांडल्ल्या खातीर संवसारी वस्तू फाटल्यान दावुल्ल्या खातीर वायट सवयांचे गुलाम जाल्ले खातीर हेरांक वायट केल्ले खातीर हेरांचें नांव पाड केल्ल्या खातीर गरजे भायर हेरांच्या संगतींनी मेतेर जाल्ल्या खातीर हेरां विशांत अपप्रचार केल्ले खातीर हेरांक स्कांदल दिल्ले खातीर पाताक वळखूंक गळाई केल्ले खातीर संपन्मुळां दुरुपयोग केल्ले खातीर वायट अश्लील पिंतुरां पळयल्ले खातीर माध्यमांचे गुलाम जाल्ले खातीर लेखा उरतो वेळ मोबायलाचेर करसिल्ल्या खातीर सडीत आसलें हेरां सांगता वांटून घेनातल्या खातीर हेरांच्या गरजांक स्पंदन करिनातल्या खातीर हेरांच्या वस्तूंची आशा केल्ले खातीर भावार्थांत शेळिल्ल्या खातीर आमचे विशांत लेखा उरतो हुस्को केल्ल्या खातीर लेखा वर्ती कंत केल्ल्या खातीर हेरांक गौरव दिनातल्या खातीर हेरां विशांत गणने करिनातल्या खातीर एक घडीभर मौन रावया. साहित्य संदर्भ आसात आमी सोमयाच्या काळजांत जावन पयस गेले हांव आमचीच खुशी केल्या हेरां थंय सोमयाक देखूंक आमी फाटीं केलां. सोमया लागचें बोगसाणें मागया. सोमी आमकां बोगसूंक सदांच तयार करनासा पूण हांवें आनी तुमी गळाई करची नाका. पापा फ्रांसीस म्हणटा सोमयाक आमकां बोगसून पुरो जायना गई पूण आमकांच सोमया सरशीं वचोंक साबारपोटी पुरो जाता आळसाय जाता. देखून आमी पुरासण करची नाका गळाई करची नाका आळसाय करची नाका सोमया सरशीं वचोंक सोमी सदांच आमकां आसा तशें स्विकार करता. देखून सोमया थंय सदांच विश्वासी रावोंक बोगसण्याच्या स्पिरितान सदांच जियोंक हेरांय मुजे बरींच हेरांय सोमयाचींच भुरगीं म्हणलें समजून त्याच सोमयाच्या मोगांत रावोंक त्याच सोमयाचें प्रतिरूप आमच्या भावा भयणी थंय पळोवंक आमी प्रयत्न करया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोमयाचें काळीज सदांच आमचे थंय पळोवनूच आसा आमकां तें आपयता मुजे थंय येया म्हूण सोमी आमकां सांगता. जेजू सदांच आमकां आपयता
आमकां कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार आमी सोमया तावन पयस पयस पावल्ल्या वेळार सोमी आमकां आपयता येया 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 म्हणून आनी आज त्या सोमयाचें बोगसाणें आमी मागोवन आसाव सोमया तावन बोगसाणें आमी मागलें आमचें सगळें जिवीत सोमयाक समर्पून दिवया गावून गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. तुका गोपांत आपल्या
नासता कोणाय किताची आटी दिता कोणी दोसावने भेदभाव नासता कोणाय किताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात गावया जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता सोमयाचें उतर आयकोवच्याक आमकां आमी तयार करया मातेवाच्या वांजेलांतली सुवार्ता अध्याय 11 ओळ 28 म्हणसर जेजू तांकां म्हणालो येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी मुजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुजें जू वोवंकू सुलभ मुजें वचें हाळू देवाचें उतर घे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमचें काळीज आमकां मोगाचें न्हय गे वयमो पण आयकी काळजा विशान कांय बेजाराय आसा गे आमचें काळीज आमकां मोगाचें आमकां कितेंय दूख भोगता आसतना पयल्लें आमचे हात आमच्या काळजा वयरेचे व्हडलो आवाज जाताना एकच म्हणटी आमी आंग काडटा म्हणटा आमचें काळीज जिम्म जाल्ल्या बरी आसता एक रोमांचन आमकां जागता कित्याक आमच्या कुडींत मासा रक्ताचें काळीज सोमयान घालां मासा रक्ताचें काळीज काळजांतावन येतात सर रितीचीं मोगडां जर आमी हेरांत सांगाता संबंध दवरूंक शकता जाल्यार तें काळजा वरवीं देखून आमी साबार पोटी सांगचें आयकलां वो व्यक्ती काळजाचो व्यक्ती ती काळजाचो व्यक्ती तिच्या काळीज उदार तिच्या काळजान सगळ्यांकी ताच्या काळजान सगळ्यांकी जागो आसा वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो चलत्या जिवितांत आमी असल्यो गजाली उलयता तर सोमयाकच पळयवया सोमयाचें काळीज कितलें उदार देखून जेजू म्हणटा हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें खंयसर ना समाधान आसा थंयसर सोमी समाधान दिता खंयसर बेजाराय आसा थंयसर सोमी संतोश हाडटा कित्याक सोमयाचें काळीज उदारपणान तो भरुल्लो देखून देवाचें उतर आमकां सांगता दिल्ल्यांत आमी घेता बोगसिल्ल्यांत आमकां बोगसाणें मेळटा जेजू ताच्या सगळ्या जिवितांत दिवनूच गेलो वांजेलिस्त जेजू विशांत म्हणटात पाताक एक सांडून ह्या सर संगतींनी तो आमचे गतींत जियेलो आपल्या जिवाचो निमाणो तेंबो पर्यंत ताणें आमच्या साल्वासावा खातीर मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर समर्पून दिलें तसलो जेजू आमचे मदें आसा आमचें कितलें व्हरतें बाग मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोमयाचें आराधन करचें ताच्या काळजा विशांत नियाळ करची आमी कितलीं बागी आमकां कितें जाय ह्या संवसारांत सोमींच आमचें दायज सोमींच आमचें सर्वस्व केदाळ आमी आमचें जिवीत सोमयाच्या बोवारी बांदून हाडटा केदाळ म्हज्या आनी तुमचें काळीज सोमयाच्या काळजा सारकें जाता आमच्या जिणयेंत अजापां घडटात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत अजापां घडटात आमच्या पुणशेतांनी अजापां घडटात केदाळ म्हज्या आनी तुमचें काळीज सोमया सारकें काळीज जाल्ल्या वेळार पूण साबार पोटी सोमी आमच्या जिणयेंत जायतें बरेंपण करता जाल्यार साबार पोटी आमचें काळीज थोडे मुटी पात्रा सारकें काळीज जाता थोडे मुटी आमी आयकोवचें आयकलां हेरांनी सांगचें ताचें या तिचें काळीज पात्रा सारकें ह्या मनशाच्या जिणयेंत बोगणांच नात पात्रा सारकेंच काहलें जाल्यार ताका परवाना कोणाचेंच ताका परवाना बोगणां उरलींच नात ह्या व्यक्तीच्या जिणयेंत अशें आमी चलतें आयकोवचें उतर आमी आयकता
तशें आमच्या जिणयेन जावचें नाका. आमी एकलीं काळजाचे व्यक्ती जावया, कित्याक आमचो सोमी काळजाचो व्यक्ती जालो. सगळ्यांक ताणें बरें केलें, पिडेस्तांक ताणें आपूण गूण केलें. ताचे सरशीं आडल्ल्या भुरग्यांक ताणें तांच्या माथ्यार हात दवरून आशिर्वादीत केलें. दंडसातल्यांक ताणें सावकासाय दिली. समाजेन स्थानमान नातल्या विधवींक स्थानमान दिलें. आनी हेरां विशांत तो बरें उलयलो. हेरांनी बरें केल्लें ताणें सांगलें, शाबासकी पाटयली. विधवेन दिल्ले ते 2 तांब्याची नाणी सोमयाक चड मेसवाली. उरिल्ल्यांनी साबार तांच्या थंय आसल्ल्यांतलें घाल्लें. पूण जेजू पळयता ही विधव स्त्री थंयसर जेरुसलेमाच्या टेंपलांत आसल्ल्या त्या धर्म पेटेंत 2 तांब्याची नाणी घालता. आनी तो ताच्या शिसांक सांगता, पळया त्या विधवी स्त्रियेक सगळें तिणें घालें. तिच्या जिणयेंत कितें आसलें दिसपट्टी पोडूच तिणें थंयसर घालून सोडली. मुखलें कितेंय तिणें चिंतूंक ना. दुखता पर्यंत तिणें दिलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचें काळीज दुखता पर्यंत आमकां बेसांवां दितें आसा. तर हांवें आनी तुमी आमच्या जिणयेंत आमकां दुखता पर्यंत हेरांक दिवंक जाय. तो जावन आसा कोरो त्याग आनी साक्रिफीस सोमयान आमकां करूंक आज तो उलो दिता आसतना आमचीं काळजां सोमयाच्या काळजा सारकीं जावं दीत म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जायतीं तेसांवां आनी गरजो घेवन ह्या पुंजशेताक आमी आयल्या. ह्या आराधनांत ह्या घडये आमी हजार जावन आसाव. तर ह्या घडये आमच्या जिणयेंत आसचें सगळें उणेंपण सोमयाच्या पांयां तळे आमी समर्पून दिवया. आमच्या जिणयेंत आसच्यो सगळ्यो दुखी ना समाधान आमच्या जिणयेंत आमकां भोगची सर इजा ह्या घडये सोमयाच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. तो सोमी ह्या घडये आमकां एकल्याक आपडटा, आमकां गूण करता, आमकां बरेंपण हाडटा. आमचें काळीज ताका आमी उक्तें दवरया. आमचे हात उक्ते आमी करया. जें कितें ह्या घडये आमकां मागोवंक आसा भक्तीपणान मौनपणी सोमयाक आमी मागया. जें कितें बावडटान आमी मागता तें सगळें आमकां मेळ्ळां म्हणून अर्थ. सोमया आमचो बावट चडय म्हूण आमी मागया. ह्या घडये आमची एक मागणी तेसावां खालतेपणी कोणा खातीर आमी मागता म्हणून बसोवन हांगासर ह्या पुंजशेताक आयल्या तांचोय उडास काडन तांकांय जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिवया. आमकां गरज आसा सोमयाचें शांती समाधान. आमचें काळीज सोमया सारकें जावं दी. बोगणांनी भरिल्लें तें काळीज, हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करचें काळीज आज आमचें जावं दी. त्या खातीर आमी जेजू लागीं मागया. आमच्या जिणयेन जायत्यांनी बरेंपण केलां, तांचो उडास काण तांच्या खातीर मागया. हांगासर ह्या आराधनाक हजारांच्या सर भावा भयणी खातीर आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त प्रायस्त भावा भयणींक ह्या घडये तांकां जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. तस्सो दैवीक वैज ताची खुशी वय जाल्यार ह्या आमच्या भावा भयणीक आपडून दी, गूण करून दी, गूण करची सकत तांच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी म्हणून खालतेपणी आमी मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. तस्सो बरो देव तांकां राखोवन दी, सांबाळून दी, तांचें जिवीत नंदन करून दी. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आपलो गाम वरोवन कश्टांची काम ती करनासात. तस्सो जेजू तांकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी. कामाच्या सोदनेर आसच्या आमच्या सर युवाक युवातींक बरीं कामां मेळोवन दीत म्हूण मागया. शैक्षणीक वरास आराम केल्ल्या आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, जणवायेन बरोवंक पवित्र आत्म्याची मजत तांचेर ह्या घडये आमी मागया. मणिपुरांत कस्तो नासच्या आमच्या क्रिस्तांव भावडां खातीर खालतेपणी मागया. तोच बरो देव थंयसर शांती समाधान रास करून दी आनी तांचें दिसपट्टें जिवीत शांतीन समाधानान जिवंक तांकां आदार जावं दी म्हूण मागया. संवसाराच्या साबार गांवांनी झुजू जाते आसा, ह्या राष्ट्रांचो आमी उडास काडया. ह्या राष्ट्रांनी शांती समाधान रास करून दी. मनशा जिवाक गौरव दिवचें,
तरी एका व्यक्तीनं शिक्षा बरी जाऊ दी सोम्याची कृपा या गावांनी भरपूर वाळून दी म्हणून प्रत्येक रीतीन मागया. या दिसांनी आमकां पावस लाभला देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमकां आनीकी पावसाची गरज आसा. तोच सोमी आपल्या काकुळतीन आमकां फावो तो पावस निरंतरी दिवं दी म्हूण कालतेपणी मागया. आज जायतीं आमची भाऊ भयणी पयण करनासात, विविध गांवांक तीं पयण करनासात, तांचे पयण बरें जावं दी म्हूण मागया. साबार आमचे युवा जण आज वायट सवयांचे गुलाम जाल्यात. आमाल पियोणे मादक द्रव्यां वरवीं तांचे जिवीत कश्ट जाता, कुटुंबांत नासमाधानाक ते कारण जाल्यात. ह्या सगळ्या आमच्या युवा जणांक ह्या घडये वायट सवयांक बली जाल्ल्या आमकां उडास आसल्या सगळ्या भावा भयणींक जेजूच्या पांयां तळा हाडया. तोच जेजू ताची दैवीक सकत तांचे थंय वळोवन दी आनी तांकां बरेंपण दिवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागया. येसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. येसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाच्या न्हू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव बरेंपण करनच आसा आनी आज तोच जेजू आमकांय सांगता हांवें आनी तुमी हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करी जाय. देव आमकां धाडटा हेरांच्या गरजांक पावोवंक, कश्ट दिल्यांक सावकासाय दिवंक, समाधानाचें एक उतार उलोवंक सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. असले मिसांव जारी करच्याक आमकांच आमी तयार करया. हांगासर आयच्या दिसा ह्या आराधनाक येवंक आसात जाल्ल्यांक आमच्याच घरांत आसच्या मालगड्यांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिया. सोमयाचे आशिर्वाद तांकांय पावोवन दी. सोमयाचे आशिर्वाद ह्या पुनशताच्या कोणशांनी ते वचून दी आनी सगळ्या आमच्या भावा भयणींक तसो सोमी आशिर्वादीत करून दी. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमचें जिवीत सोमयाच्या काळजा सारकें जावं दी म्हूण मागोवन सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
भेटोच्या कामकाज बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदया घेवच्या तुजें दैवीक वरदान तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोच्या कामकाज बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदया घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उड्या वायनाक तुका सूख दिता जिविताक आनंदा दोची करताय तुजे थंय आमकां एक घोटायता तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोच्या कामकाजान बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदया घेवच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन शांती तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो सांजू हांव पावल दुसऱ्याक समर्पण दिल्ल्या ह्या देव तेंपलांत आमी आज संगता जमल्या आनी आज घरा वेता आसतना एक संदेश आमी व्हरून वेताल्या तो जावन आसा हांव जावन आसा प्रत्वेचें मीठ आनी हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड मीठ रूच दिता आनी उजवाड प्रकाश दिता हांवें हेरांच्या जिविताक रूच आनी उजवाड दिवंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया ती जोडूंक आमचें पातक आमकां अडकळ देखून आमी आदारलेल्या चुकींचे आनी पातकांचो उडास काण तांचें भोगसाणें मागया आनी नितळ काळजान हें मिसाचें बलिदान देवा बापाक समर्पण दिवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सांगपार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासपोट चलयता सासनाच्या ससना. सान पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, विश्वासी देवाच्या हांव सांगतां, आमचें उतर एक घडये वय आनी तेच घडये न्हय म्हूण दिल्लें न्हय. आमी म्हणजे सिल्वानान, तिमोतीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय सांगातास न्हय जावंक ना. तो सदांच वय. देवान केल्ल्यो सकट बसोवण्यो ताचे थंय वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरसाण दिता. ताणेंच आमकां तेलयल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसल्या देण्याची जमिनी कसो पवित्रात्मो आमच्या काळजांनी घाला. देवाचें उतर हें. देवाचें वरकार. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांदर. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांदर. तुझी खुशी करीच बीची देखून ती पाळता. तुझ्या उतराचे उगडापून मोती कुजवा आनी सद्या काळजाच्या समजोनी दिता. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांदर. तुझ्या आज्ञा आशुलाल्यो आसता. मुक्त्या तोंडाक हांव उद घालता. पाटी परतून म्हजी काकूळट कर. तुझ्या आप्त मित्रांक नीज जोडून दे. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांदर. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांदर. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमचो उजवा दिवटले बरे मनशा मुखार पळजळून दी. तो तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळो आनी सर्गींच्या तुमच्या बापा महिमा दिवं दे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
तुम्ही प्रतवेचें मीठ. मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो देवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे वत वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज प्रथवे थंड जाल्या. बरो पावस पडटा आनी आयचे वांजेलाचे वासापी प्रथवे विशयांतच सांगता. चकणांच्या तोंडार आतां आस्वाद. गेल्या त्या हप्त्यान कोणाच्या तोंडार आस्वाद दिसनातल्यो. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी गरम, भितरी गरम, भायली गरम. चलो नसोंक जायना. कली पुरासण राती न्हीद पडना. बा कितले आयकलें म्हणून हरी एकल्याने आयिल्लें गंडा वाटे गरम. उलोवंक तेंचो गरमे विशयान. पूण आतां आनी तें उलोवंक ना. आतां प्रथवे थंड जाल्या. आज सुवार्थेंत जेजू 2 विशय सांगता. तो म्हणटा तुमी प्रथवेचें मीठ. आनी दुसरो विशय तुमी प्रथवेचो संवसाराचो उजवाड. मीठ कळीत नसलेले दादले मनीस म्हणी आसतात पूण बायल मनशां आसची नात. कित्याक म्हळ्यार मीठ आतांच आसता तांच्या. दिसाक कितले फावटी मिठा पडटात म्हणना. कित्याक म्हळ्यार रांदी जाय जाल्यार मीठ घाली जायच. थोड्यांनी घाल्लें मीठ आतां बारीक प्रॉब्लेम जाला. व्हडलें मीठ गे धाकटें मीठ गे म्हण. आमच्या धाकट्या भुरगे आसतना एकच व्हडलें मीठ आहलें. आतां तें पिठो मीठ येवन बेगीन खार जाता. तशें जाल्लें निमतें मीठ सोमयान सांगलेलें मीठ ताच्या कालार कांय व्हडलें मीठच आसलें म्हण दिसता. धाकटें नातलें. आयोडायज्ड सॉल्ट म्हणटात पळय तें बरें नातलें पूण दर्याचें मीठ आसलें. आनी तो म्हणटा तुमी जावन आसात प्रथवेचें मीठ. तो सांगना गे तुमी मिठा बरी जाय म्हणना. मिठा बरी जाय म्हण कोणाकी सांगोना. तुमीच प्रथवेचें मीठ म्हणटा. तुमी उजवाडा भशेन जाय म्हणून सांगोना. तुमीच संवसाराचो उजवाड म्हणटा. तर मिठा विशयान आमी जाणा जावचें बारी गरजेचें. मीठ रूच दिता. इल्लें चड घाल्यार कितें जाता डबल पटी घालें कुडासच ना म्हाका. त्या दिसा खार आसली रूच पुरा गेल्या. घरच्या धनयाक प्रेशर आसा जाल्यार हें पयलीं आयकोनूच चडटा. मागीर खाल्ल्या उपरांत मागीर चडटा प्रेशर. कित्याक म्हळ्यार मीठ प्रेशर चडयता. ताच्या उपरांत मागीर कितें जाता म्हण आमकां हांवें सांगचें म्हणना. प्रेशर चडयल्ल्या उपरांत घरांत आयदनां बुडटात आनी पुरो जाता. गलाटे गिलाटे पुरो जाता. तें आसून तेगेन दवरया. पूण मीठ रूच दिता. तो विशय बारीक गरजेचो. ताच्या उपरांत मीठ पाड जायनासतना राखून दवरता. आतां फ्रिज्जां आसात. पयलें फ्रिज्जां आशिल्लें कोळाचे आंबे मिठाक घालचें सारकंड घरे. त्या वेळार पालपणस खंयच्या रुखार पालपणस आसात गे अशें पळयतालीं. कित्याक कोळाक घालूंक आसात. हाचे पालपणस बारी बरें कोळाक घालून. कित्याक आमकां पावसांत दुकोर मेळना. पावसांत दुकोर मारताले पयलें मारनातले. पयलें घरा पसचें मात घाल्लें पळय त्या वेळार पेस्ता मारचें आसलें. देखून मिठांत घालून दवरताले मांस. ताच्या उपरांत पावसांत वस्तू मेळनातल्यो. तरकारी जायनातली.
आनी त्या देखून त्या वेळार पुरा भिकणां मिठान घालनातल्या रे दवरचीं आशिल्लीं पूण मिठांतले वस्तू आमी त्या वेळार उपयोग करतले हांव आतां कोणें म्हणी मिठांत घाला वय गे मिठांत घालतात गे म्हणटा आतां भुरगीं कशें घालचें तें विचारतात ताका गोत्तू ना ताणीं खाली मीठ लावन दवरचें म्हण चिंतलां मिठाक तें उदक आनी घालून पुरा किरोंक आनी आसा म्हण तांकां आतांच्या भुरग्यांक गोत्तू ना कितेंय जावं आतां मीठ प्रिजर्वेटीव पाड जायनासतना कुसनासतना राखता माडांच्या मुळाक मीठ घालता आमी कित्या खातीर घालता तें एकलो म्हणालो खंडा बाटी ईट आसा फादर तूं देखून घालता देखून न्ही ईट मिठांत ईट ना उडास तोरा मिठांत ईट ना तें घालचें कित्याक गे म्हळ्यार तें उदकाची शेळ मजव नासतना दवरता आयसाच्या वयर मीठ घालतात थोडे कित्या खातीर घालतात आयस बेगीन करगो नजो म्हणल्या खातीर थोडे कुंडो घालतात थोडे मीठय घालतात आयस करगो नजो म्हणल्या खातीर परतून प्रिजर्वेटीव आनी माडाक घालचें थंडाय उरता म्हणून खंयच्या माडाक मीठ घालून म्हळ्यार तांचे पळय तिके थंडाय आसता कालयेन थंडाय म्हळ्यार पळयत आसतना थंडाय दिसता मागीर कालयेन म्हाका गोत्तू ना आसूं दी मीठ मस्त बरें कामां करता त्या देखून ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ म्हणून सांगला आनी स्वामी जेजू आमी तसलें मीठ जाय म्हणजे हेरांक पाड जायनासतना राखोंक आनी हेरांच्या जिविताक रूच दिवचें तसलें मीठ जाय दुसरो विशय जावन आसा आज तुमी संवसाराचो उजवाड देवान 2 उजवाड केले म्हण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता उत्पत्ती ग्रंथ एक दीस चलोवंक आनी एक रात चलोवंक सूर्य आनी चंद्र आमकां कोणायकी काळोख नाका थोड्यांक मात्र जाय चोरूंक वचोंक आल्ल्यांक काळोख जाय उरिल्ल्यांक पुरा उजवाडच जाय उजवाड आसल्यार आमकां खुशी आमी उजवाडान एकामेकाक पळयता उजवाडान पृथ्वी देखता आनी चंद्र आसा जाल्यार रातीक टॉर्च नासतनाय वचोंक आमी शकता त्या देखून आमकां सोमेस्तांक उजवाड भारी पसंद येसो काळोख नाका थोडे फावटी रात जातना केदाळाय एपटी उजवाडो ना म्हणटा सुकणीं राखून रावतात फांतें केदाळां जाता म्हणून फांतें जाल्ल्या कुडले सुरू केलें तांणी चिली पिली ताच्या उपरांत धांवली खाण हाडूंक उजवाड आमकां हर एकल्याक खुशी दिता पास्कांची वात आमी पळयल्या पास्कांची वात त्या दिसा पेटोवन धरतात न्ही गे आमकां दिसतो उजवाड मात्र वात खंय दिसता उरिल्ले लायट घालनातल्यार उजवाड मात तो व्हरून आमी एका देवटणेचेर दवरता पास्कांची वात व्हरून लिपोवन दवरनात देवटणेचेर दवरतात कित्याक तो उजवाड हेरांक दिसा जाय म्हणून हर एक उजवाड देवटणेर आसता पळय हांगा सरकल्यान पळय लायट्स पुरो वयर गेल्यात कोणें धरणीर दवरल्या ते लायट ना खाटी बंद लायट घालता ते घालनात सकडांगी दिसच्या जाग्यार लायट आनी ते वयर दवरतात दिवो बरो दिसोंक दिवटणी गरज आनी स्वामी जावन आसा हो उजवाड आनी आमी दिवटण्यो त्या देखून स्वामी म्हणलो उजवाड बरो करन सगळ्यांनी प्रकाशीत जाय जाल्यार सगळ्या कोनशाक पडा जाय जाल्यार तो दिवटणेर सारको आसा जाय त्या वेळार मात जाता लिपोवन दवरल्यार जायना कळशे बंदा दांपल्यार जायना त्या देखून आयची सुवार्ता आमकां सांगता दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन बरोना उरताय ना चकडांगी दिसता MRPLचो दुरो चकडांगी दिसता MRPLचो उजोय दिसता कित्याक वयर दवरलो तो देवटणेर ऑलिंपीक टॉर्च व्हरतना असो धरून वयर धरून व्हरतात दिसता आमकां तो उजो अशें संवसाराचो उजवाड जावन आसलेलो स्वामी आमचे मुखांत्र हेरांक दिसत जाय जाल्यार आमी जाय ते देवटणी आनी उंच उबारलेली देवटणी त्या वेळार तो सगळ्यांनी सांगता 2 बरे विशय काण गेल्यात स्वामी जेजून त्या काळाच्या लोकांक आनी आपोस्तलांक शिकोवंक तें जावन आसा तुमी पृथ्वेचें मीठ आनी तुमी संवसाराचो उजवाड 1195 इस्वेंत एक उजवाड ह्या संवसारींत जल्मलो
आणि 1235 इस्वेंत तो उजवाड नपैन जालो. कोणी सांगशात गे वो खंयचो उजवाड म्हणून? सांत आंतोन 30 आनी 100 वर्सां तो ह्या संवसारी उजवाडा बरी आनी मिठा बरी जियेलो. जल्मल्लो खंय तो पोर्चुगलाच्या लिस्बनान जल्मल्लो. वावर केल्लो खंय तो युरोपांत, फ्रांसांत, ताच्या उपरांत इटलींत. मस्त वावर ताणें केलो. कसलो वावर ताणें केलो? प्रसंग केले, बरे बरे शर्माव ताणें दिले. आनी बरे शर्माव दिले जाल्यार जेजू क्रिस्ताची वळख बरी आसा जाय, ताची जाणवाय आसा जाय, ना तर बरे शर्माव दिवंक जायना. ताणें गूढ अध्ययन केलें जेजू विशयांत आनी बरे प्रसंग दिले. त्या देखून ताका इगर्ज मातेचो दोतोर म्हणून बिरोध मेळ्ळें. एक याजक आनी इगर्ज मातेचो दोतोर. हाडणें सांगलेलें जातलें. ताची जीब बारी पवित्र जाली. ताणें केल्लीं सबारशीं अजापां आसात आनी 13 अजापां म्हणटात. भोव अपुर्बायेचीं बरोवन गेल्यान उरलीं मस्त आसतलीं. ताचे प्रसंग भारी प्रभावीत जावन आसात. ताच्या प्रसंगा निमती आनी ताच्या अजापा निमती ताणें मेल्ल्या उपरांत ताची जीब कुसोंक ना म्हणटा. कुसोंक ना. त्या देखून ताची जीब 2 कडेन दवरल्या. एक इटलीच्या पादुवांत आसा, थंयसर एक बेजिलिका बांदल्या, त्या थंयसर आसा. आनी एक जिबेचो कुडको लिस्बनांत, पोर्चुगलांत आसा. एक महान सांत सान फ्रांसीस आसीस जातावन प्रेरण जोडलोलो. दुर्बळकाय ताचे तावन शिकलोलो, कलतेपण ताचे तावन शिकलोलो. आनी तो व्यक्ती प्रत्वेचें मीठ जालो. तो व्यक्ती संवसाराचो उजवाड जालो. तो व्यक्ती प्रत्वेची माती जावंक ना. तो व्यक्ती प्रत्वेचें उदक जावं ना. तो व्यक्ती प्रत्वेचो हावो जावंक ना. तो व्यक्ती प्रत्वेर सारें जावंक ना. बगार तो जालो प्रत्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. तुका आनी म्हाका मेळचो संदेश जावन आसा आयच्या दिसा सांत आंतोन पदवाचो आनी लिस्बनाचो. ताचे बरें आमी प्रत्वेचें मीठ जाय जाय आनी संवसाराचो उजवाड जाय जाय. हें जावंक कश्ट ना. प्रयत्न करी जाय. सांतेपणाच्या वाटेर चलोवंक प्रयत्न करी जाय जाता. आमी मस्तुबडी प्रयत्न करना. आयकता बरें करून आयचो शर्मा पाद्रेपाचो बारी बरो आसुल्लो. फाल्यां विचारल्यार कांय गोत्तू ना. आज बरो आहलो गोत्ता. कित्याक म्हळ्यार थोडे उडास उरता. घरा गेल्ल्या उपरांत हेर राटावळी मदें चिरडोन गेलो. कशें तें बी बळें चिरडोन गेलें बळें. ताच्या उपरांत दुसरें जड जावंक गोत्तू ना. बी घालतना बरें आसलें, मागीर तें चिरडोन गेलें. कित्याक म्हळ्यार राटावळी मस्त जाल्यो. पूण तशें जायनासतना आयच्या ह्या बागी दिसा, इतल्या अपुर्बायेच्या पेस्ता दिसा, सांत आंतोनीचें पेस्त, आमी आयकल्लो संदेश आमी जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. Service for
म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे आमच्या जाल्लें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस सभेच्या दबाक सर्वस्पर मानून घे. सरपदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान येवन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान वज वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सोगुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो बुंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे परस जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो, बगेवन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपंच बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज मुखार येवं, तुझी खुशी सदार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सांत आंतोनीक सुवार्ता परकर करचें उदार देणें दिल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी समेस्तां सुभागी. म्हजे भितरल्यान म्हाका फावो ना पूण तुज्या कास्तांत भलायकी मेळटली. Otre
प्रार्थुया. सांजू हांव पौल दुसरो आनी पद्वाचो सांतांतोन तुज्या भक्तांचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्यात आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंचो सरकार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगोवन आमकां मेळ्ळो अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका हर्गां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें तें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमचीं कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या पून शेताक तुमी व्हडा पातयेणेन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा आयल्यात. साबार उपकार तुमकां हांगासर आयिल्ल्या वरवीं मेळ्ळ्यात. जावं दी देवा बापाक महिमा आनी स्तुती. साबार जाणांनी अर्गां पाठयल्यांत जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर. बोरवेलांत उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिलां. भुरग्याचें देणें लाभिल्ल्या खातीर कश्टान वरांतलें राखून वेल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. ह्या अर्गां बराबर आमी आमकां एकल्याक जायतें बरेंपण हांगासर मेळ्ळां. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक आमकां एक देणें जावन दिल्ल्या खातीर. उबी रावात. प्रार्थुया. बो काकुळदार बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता.
तुजी दैवीक काकुळतो आमी वर्णितांव ताचे मरीपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव ताचे परी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा पासून देवा लागीं विनंती कर. ये बागेवन सुवाव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो अशें तुज्या उतरान आनी देखीक तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो कवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळूर आयलो आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच उसयल्ल्या जेजूतय आमची तीस उबारून आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी आमच्या मागच्या चर्चांत मोगाच्या न्हू जायतीं त्या सावां हांगासर तुमी पुंशेतांत गल्यांत तीं सगळीं त्या सावां आमी जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाक समर्पून दिता हांगासर तीं एका बॉक्सान घालन थंयसर दवरल्यांत तीं सगळीं आमी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पून दिता बरी भलायकी मेळोवंक दोगां जाणांनी हात दूख बरो जावच्याक बरें काम मेळोवंक 11 जाणांनी परगांवांत काम मेळोवंक दोगां जाणांनी दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक चेरक्या भुरग्याक ऑटिसम पिडेतावन बरें जावंक आवयची गांठी दूख बरी जावंक लिव्हराच्या पिडेतावन बरें जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक शांती समाधान कुटुंबान मेळोवंक 6 जाणांनी मागलां वायट सक्तेतावन सुटका मेळच्याक बापोयक बरी भलायकी मेळोवंक बाळतेर बरो जावंक दोगांनी मागलां इंटरव्यू पास जावन परगांवाक वेचाक विजा मेळोवंक 13 जाणांनी मागलां पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक एग्री गोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक मागलां परिक्षेन बरे अंक मेळोवन पास जावंक 2 जाणांनी मागलां कंपनीन दिल्लें प्रोजेक्ट संपतना आनीक नवें काम मेळच्या खातीर मागलां एका स्त्रियेची पेंकटा दूख गूण जावंक मागलां नव्या घराचें येवजन सुफोळ जावच्याक मागलां एका चलयाक बरी जिणये सांगातीण मेळच्या खातीर मागलां MBA शिकोवंक बरी जणवाय बरें फलितांश मेळोवंक मागलां कातीची एलर्जी गूण जावंक मागलां तरणाट्यान पाठ सवयो सांडून आवय बापूय काल जावन जियोवच्याक मागलां हॉस्टेलांत रावच्या एका भुरग्याक बरें रूममेट फावो जावच्याक मागलां दुबयंत बरें काम मेळोवंक कुटुंबांतलें कार्य बरें जावंक बरी न्हीद पडोवंक मागलां बँक लोनाचें सेटलमेंट पेपर बेगीनच मेळच्याक मागलां बाचपेंतलो गरजागो विकून वचोवंक मागलां नव्या मिल्लाचें काम बेगीनच संपोवन उक्तावण जावच्याक मागलां आमाल पिवोवन येतावन सुटका मेळोवंक 13 जाणांनी मागलां एका भयणीची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक मागलां कोडाच्या पिडेतावन बरें जावच्याक मागलां पुताक बरी सैरीक मेळच्याक मागलां एका तरणाट्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक एका 11 भावाक हार मारल्या आनी देखून ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां भयणीक फिब्रॉयड पिडेतावन बरें जावंक मागलां गोवाची पाटीची आनी गोमटीची दूख निवारूंक मागलां पांयाची दूख आनी फंगल इन्फेक्शन बरें जावच्याक मागलां बावोजीक दुबयंत बरें काम मेळोवंक वनियेक बरें काम मेळोवंक मागलां बरो जिणये सांगाती मेळोवंक मागलां OET परीक्षा एकाच एटेम्प्टान पास जावच्याक मागलां काळजाची पिडा निवारूंक मागलां हाचे बराबर मोगाच्या न्हू जायतीं त्या सावां घेवन ह्या पुंशेताक आमी आयल्या एक घडी भर तीं त्या सावां आमच्या मोती काडया आनी ती सगळीं आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनोवणे मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया उबी रावात तूं
आमकां भाव येवकरिस्त आमकां बरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर साता भक्ता संगी सर्गीच्या राजा तुझे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणून आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. नामान मोरये कुरपेन बोरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमकां पापी आमकां तीर्थ कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमेन. सुमयाचे नामी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवक भगेवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवंत जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सोर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो. मोगाच्या न्हू ह्या पुनशताक तुमी आयिल्ल्यात देवाच्या आशिर्वादान तुमकां मेळ्ळ्यांत. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीन बाप ह्या पुनशताचे रेक्टर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मुड्दोम दिवन न्हू आमकां कुमोग केल्ल्यांक आमी मानाची वात वणतल्या. नांवां तुमची सांगल्या प्रमाणे तुमी हांगासर मुखार येवन मानादीक बाप रोनाल्ड कुटीन थावन ह्यो मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचें जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां प्लेबिया लोबो देवादीन सोफिया डिकुन्नाच्या सोविया वार्षिक बोर्डाच्या उगडासा खातीर. रोनाल्ड डिकुन्ना सान लॉरेन्स दुसरो वाडो. केविन रॉड्रिगास अर्गां जावन पेरमुदे. कीत पायस मिलाग्रीस. सुरेश पायस मिलाग्रीस. जुलिएट आल्वारीस मिलाग्रीस. सिंथिया पिरेरा आनी कुटुंबाची सांबोस्त्यांव. सिंथिया पिरेरा सांबोस्त्यांव वाडो. मॅग्दलीन पेरावो सांबोस्त्यांव वाडो. पीटर डी अल्मेटा सांबोस्त्यांव वाडो. बेनेडिक्ट सीमा डिसिल्वा पेरार. अनिता कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो. तशेंच पुनशेताच्या
अभिवृद्धी खातीर हांगासर दान दिलां. जानेट डिसोजा, सान फ्रांसीस दुसरो वाडो 1000. मुर्तोम दिल्ल्यांचो तशेंच दान दिल्ल्या सर दानींचो आमी उपकार बावडटां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां मागतां. Wanzu ampau tusria, विनंती कर बघ्या तुझे गुरुवे रकाम चलवा चांदस मनंतले अपचे पिताचे आणि पवित्र आमेन.